सगळ्यांक नमस्कार. आज एक कारात्याचे एक तिक्षी मिरची रंदय पळया भारी रुची. हे रंदय नाव कारात्याचे भूत कोद्देलं म्हणून. हे कसं हे मायाजी भूत कोद्देलं न्ही म्हणून आमकां भिवयता म्हणून लेखनुकाची भारी रुची तुमकां करून पळयाची. काराते हाफ करून घेवचे आणि ताचे स्लायसस करून घेवचे. स्लायसस आमचे गेल्यान कसं म्हणचे गोतस की कातल कारात्याचे कातल करून घेवचे आणि ते शिजत घालचे. शिजयतना आंबाडाय धाडान घाल का हांव एक दोनी ओडोड कारात घाला ते देखून 6-7 आंबाडांक धाडान घालना हांव का. आंबाड ना जाल्यार बिंबला सिजनारी बिंबूलय घालयत. आतां आंबाडाय ना बिंबूलय ना म्हण जाल्यार कांय वाटना. चिंचबाची कोळू म्हळ्यार चिंचबा उद्दा करून हें कारात अर्द शिजतरी ताका चिंचबा उद्दा घाल का. चिंचबा उदकांत तो शिजोवचें शिजू लेट जाता. अर्द मुक्काल वास शिजतरी मीठ घालतना चिंचबा उदकाय घालून सोडचें. ताका जावका जाल्यार तितलें चिंचांब काड सम घाल का चिंचांब. आतां हांगा आंबाड घाला. आतां आंबाडो मीठ घालें आनी लसण्याचें सोल काणू चिंचून लसूणय घाली. आतां सान उजार एक 5-6 मिनीट आसतो ताका मीठ तें आमसाणी पुरो लागो. आतां मसालो करून घेवया. 1 वळ्याचे सोयी ताका 4-5 बॅडगी मिरसांग एक 10-12 रामनाड मिरसांग घालून पळय न्हू मसालो करका. मसालो काडचे वेळार 1 चमचे सुरय तांदूळ धुल्लोल घालता हांव हांगा. ते त्या म्हळ्यार ती रांदयता ती रबुका ती पातळ आसचेनाचे. 1 चमचे सुरय तांदूळ घाल्यार लायक न्हिवन जाता लायक रांदय धबधबी जावन दाटी जाता. आतां मसालो घाल्लो न्हू करका मात मसालो उडकासता बऱ्या भूत कोद्दला मसालो भारी न्हय जावका. आतां उदकाय धुवन घाले मिक्सराचे फ्राय करून मिक्स करून घेता. आतां कसं पुरण पळोवचें स्टार्ट जाला गो तसं तें लसूण आनी ते कारात्याचे एक फ्लेवर ते आंबाडो पुरो जेतना भारी आतां पुरण पळोवचें स्टार्ट जाला हांगा. आतां ते लायकोन खतखताचे सान उज्जारी सम खतखत येवका का उज्ज सान कोरका. आतां पळय खतखत आयले कुडले गॅस ऑफ करचें आनी 4-5 चमचे नारळेल तेल घालचें. इतलें जाल्यार आमगेलें कारात्या भूत कोद्देलं रेडी जाला हांगा. आतां उन शिकताक हे भूत कोद्देल घेवन जेवका पळयाची. त्या भायर जोर पावस येका तिक्षे मिरची कारात्या भूत कोद्देल घेवन जेवच्याक भारी टेस्टी जाता. तुमी पुरा जन कोण पळयाची. तुमकां हो व्हिडिओ इश्ट जाला म्हूण लागता. सगळ्यांकय धन्यवाद.